किती आलं सर किती दिशा आलं आम्ही मिस्टर दिगंबर कामत फर्स्ट टाइम कॅप्टन ऑफ पोर्टफोलिओ तांकां मेळ्ळो म्हणून आमी सगळे बार्ज ओनर एसोसिएशन मेंबर सगळे तांकां मेळपाक आयिल्ले कारण आमच्यो एक स्मॉल अश्यो गजाली खुबश्यो आशिल्ल्यो आमी विनंती केल्या की तांच्या थ्रू मायनिंग मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कडेन आनी सरकाराक आमी एक थँक्यू म्हणपाक की आमकां बार्ज ओनरांक 2012 पासून अजून पर्यंत आता जे आसा जे 450 बार्जी आशिल्ल्यो ते आता थोड्यो तरी बार्जी आसा एक आमी जिवंत आसा सरकारामुळे बार्ज इंडस्ट्री आणि एक स्मॉल कितें प्रॉब्लेम आशिल्ले ते कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा थ्रू सॉल्व जावचे अशें म्हणून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आमी आणि डायरेक्टर ऑफ मायन्स अशा सगळे मेळपाक आयिल्ले पण बारीक विषय कितें ते बारीक विषय धंदो जो करता मनीस ताका खबर आसा न्ही बारीक तो आमी बारीक विषय सगळेच आमी ओपन करून सांगपाचे ना फॉर एक्झाम्पल ड्रेजिंग आसात फॉर एक्झाम्पल आमचो रेट्स आसात फॉर एक्झाम्पल आमकां मायनिंग चालू जाल्या उपरांत धंदो चड मेळपाक जावो दुसरे VTS बरोबर चलनात ते चलपाक जाय तांकां रिपेरिंग करपाक जाय अशें बारीक आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन जे कितें आमचे स्कील डेव्हलपमेंट वर्कर आसा तांकां करपा खातीर ब्रिटना ट्रेनिंग दिवपाक खातीर आतां ब्रिटना अपग्रेडेशन करपाचें आसा बरें स्कूल जावपाचें आसा सरकार बरें काम करत आसा सो सरकाराक आमी इंडस्ट्री सपोर्ट करतले तेन्ना आमकांय सपोर्ट मेळटलो न्ही सो हे बारीक पॉयंट आशिल्ले ते सगळे दिगंबर बाबान बरे भाशेन आयकून घेतल्या खरेंच बरें दिसलें आमकां ते जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना आनी मायनिंग तांच्या अंडरय आशिल्ली सो हे सगळें बरें दिसलें तांच्या कडल्यान आयकपाक ओके बिझनेस आहा तुमकां सध्या आमकां बिझनेस ना बिझनेस बिझनेस ना म्हणजे ज्या पद्दतीन 2012 पयलीं बिझनेस आशिल्लो त्या पद्दतीन आतां बिझनेस ना बरोबर मरे आणि म्हणून आणि जशी बार्ज इंडस्ट्री 2012 पयलीं आसली तशी बार्ज इंडस्ट्री ट्रक इंडस्ट्री मशीन इंडस्ट्री बाकी ल्हान इंडस्ट्री ना मायनिंग बंद जाल्या उपरांत सो मायनिंग इंडस्ट्री पयलीं 2012 आशिल्ली तशें आमी म्हणून आमी म्हणटा एटलिस्ट की जे 20 मिलियन टन कायद्यान कारण आमी बेकायदेशीर केन्नाच खंय नाशिल्ले ते 20 मिलियन टन तरी जावपाक जाय चालू अशें म्हणटा जाल्या उपरांत ती इंडस्ट्री आमच्या बरोबर डिपेंडंट आसलेली इंडस्ट्री सर्वायव जातली गव्हर्मेंट सांगता मायनिंग चालू चालू जाल्यार म्हणजे सिस्टम वायज चालू आसा न्ही 9 जाणांक लिजीस दिल्या ताच्या उपरांत मागीर त्यो 9 जाण त्यांची सिस्टम आसा न्ही कशी चालू करपाची ते मायनिंग आमी अरे माय डियर फ्रेंड लॉसांत आसा तो आमच्या कडल्यान घालून काडटा तुका खबर आसा 2012 आमी प्रॉफिटान आशिल्ले 2012 पयलीं आतां लॉसांत आसा तुका सांगता 450 बार्जीच्यो 25 ते 50 बार्जी आसा 25 ते 50 बार्जी आणि रिपेअर करतलो जाल्यार बोल्सांत पयशे ना रिपेअर करतलो एक बार्ज 2012 बंद जाल्ली बार्ज आता रिपेअर करतलो जाल्यार 3 कोटी जाय एम आय करेक्ट 3 कोटी खंयच्यान हाडटलो हाडपाक जाता तुज्या सारको कोणी मेळ्ळो जाल्यार हाडूंक शकता आमी रिपेअराक पयशे रावंक शकता कोणी मेळ्ळो जाल्यार पण रिपेअर हाडटलो करतलो आनी परत पयशे मेळपाक जाय न्ही धंदो मेळपाक जावं न्ही तो धंदो काय ना धंदो ना आता सध्या आता येवचो आमचो कितें मुवमेंट चालू आसता आनी व्हडलो काय धंदो ना आमकां सारकें कमी आसता ही ऑप्शन कितल्या भशेन जावपाक जाय तसो जाला ना जावं एकट्याचेच जाले सध्या बाय सी आमी एक्सपेक्टेशनाचो जगत आसा फॉर लास्ट 12 years आता फुडलें एक्सपेक्टेशन 20 मिलियन टन जावपाक जाय अशी आमची इच्छा आसा 20 मिलियन टन इफ समजा ह्या जितली 9 जाणांक लिजीस दिल्ले आसा त्या लिजाचे सगळे जर काम एक्टिवेट जायत जाल्यार म्हाका दिसता आणि डम्प्स पॉलिसी सरकारान केल्ली आसा कॅबिनेटान अप्रुवल बी सगळे घेतले आसा इन्क्लुडींग डम्प्स अँड दीस लिजीस एक्टिवेट जायत जाल्यार म्हाका दिसता 20-25 मिलियन टन 20 मिलियन टन जावंक शकता आणि आमी आसा त्यो बार्जी एक्झिस्टिंग सर्वाय जावंक शकता ते कित्याक आमी तशें फुडें विचार करूया तशें ना चिंतूंक येवंक ना आमी चिंतून आमी आमचे प्लान आमी आतां 12 वर्सां मेळतूच आसा तो म्हणटा तें जावंक ना थँक्यू 12 वर्सां फुडलीं 12 वर्सां काडया बरें थँक्यू सो मच